ना ना अशें येता ऑटो रोटेट जाल्यार कॅन्सल करता खंय रे म्हणटा पे ना तो सारको म्हाका मेगा डिस्ट्रक्शन ते बस पावनी 53 आणि ते 53 वायड 1080 नी बोरिंग म्हणलं सर ते खूप जाणांची मिस्ट्री आयली दीपकाची प्रॉपर्टी दीपक खंय रावता दीपकान खूप प्रॉपर्टी घेतल्या ही ती प्रॉपर्टी बेतोडे ताणें घेवन दवरल्या बारीक लोकांक काबार केल्या जे बहुजन समाजाचे लोक आसा तांकां पिशान काडून जावं धमकी दिवन हांव म्हणटा खूप जाणां आमचे कडेन येताले तेवूय सांगताले की धमकी दिता जावं ऑफर दिता व्हडल्यो व्हडल्यो तशें करून ताणें आयज ही प्रॉपर्टी आमचे कडल्यान घेतल्या आमच्या लोकां कडल्यान घेतल्या ते सामकी ट्रेडिशनली ते जे आमची इतकी सांबाळटली इतकी वर्सां ती ताणें घेतल्या खूप जाणांचे अशें सांगता लोक सांगता लोकल सांगता ते प्रमाणे की हेंच्यांनी खंय तांकां सोरो पिवन हे पिवन अशी वाट लायल्या लोकांची आनी ही प्रॉपर्टी ताणें आतां आपले हे करून घेतले हे सगळें डेन्स फॉरेस्ट आशिल्लें हांगा आनी हे सगळें फॉरेस्ट कट करून आयज ताणें प्रॉपर्टी डेव्हलप करता इतो आनी आजून तुमकां दिसतलें की हिलाचेर आमी आसा ते वयर आसा मागीर स्लोप सगळे ते ताणें काबार करून दवरले आनी आजून पर्यंत सरकार ओगी कितें रावता हो धवळीकर मदींच काडून उडयलो तेका हितूनच्यान बीजेपीच्यान पूण तेजेर एक्शन कसलीच घेतली ना आतां तो परत तो बीजेपीन गेल्लो म्हणल्यार हो हांगासर नाटकां नाचत आसता हो आनी एक जोकर आयज तेजी प्रॉपर्टी ना हेजेर कोणूच आवाज करनाशिल्लो केन्नाच शैलेशानूय उलोवपा जाय तेजेर कित्याक लागून ही मस्ती आहा पळय ती लोकांकूय कळपा जाय की हे दीपक ढवळीकर जावं सुदीन ढवळीकर हे स्वताक एक आपूण क्लीन म्हणून दाखयता क्लीन पॉलिटिशियन जेन्ना दाखयता भायल्यान ते क्लीन दाखयता आनी आपूण म्हणटा खूब जाणां जॉब दिला आपल्यान हे दिला पूण जॉबाक दिला ते सगळे चडशे तांकां एक तर तांकां उपकारान दवरल्या नाल्यार ते चडशे सगळे 10-15 वर्सां तेजी दारां उगडपाक आसता अक्षरशः म्हणल्यार ही स्लेवरीन तेंच्यांनी आमकां दवरल्या भारत स्वतंत्र जाले कितलीशीं वर्सां जालीं आमचो आनी आमी आतां हेजी हे आमचे हे करता सेलिब्रेट करता 75th आमी सेलिब्रेट करता आमचो गोवा स्वतंत्र जालें 1961च्यान पूण आजून हे मनशांनी स्लेव करून दवरल्या आमकां हे खंय तरी बंद जावंक जाय आनी तेका लागून आयज रेव्होल्युशनरी गोवन फियरलेसली खूब जाणां उदो म्हाका एक फोन येयल्लो की खूब जाणां आमकां म्हणटा खंय की हे फावटी आरजीक हें करूनाका लोकसभेक ते काँग्रेसीक सपोर्ट करता जी काँग्रेस पयलीं 11 जाणां गेले आनी 8 जाणां गेले तेवूय बीन म्हयन्या भितर गेले हे काँग्रेसीक कितें उरलां म्हणून हे जे तेंचे कार्यकर्ते गळ्यान पट्टे घालून प्रचार करता आनी आमच्या लोकां कडेन येता तांकांय सांगपाक सोदता असली तुमचे कडेन कापस्तां जायना ती आमी करता जेलिटीन हेच्या पयलीं धरलेले आतां सद्याक आसा ती दीपक ढवळीकर जो एक्स मिनिस्टर आशिल्लो पिळोळान तेजो भाव आतां मिनिस्टर आसा सुदीन ढवळीकर आनी कितकीशीं वर्सां एज अ जोकर म्हणून तो काम करता आनी ते हितून आमी आसा तुमकां क्लियरली कळटा हांगा फॉरेस्टा ते अक्षरशः काबार करून उडयला आनी ते व्हडले व्हडले कॉलनीज हांगा हाडून दवरूंक सोदता आतां ते कॉलनी कोणाक दितले कितें दितले खबर ना आतां आमचे भुरगे थंय आसा ते पळयता सारके कितके सारके मेजरमेंट कितें आहा ते 10 मिटराचे रोड तयार केले तेंच्यांनी हे हिल कटींग करून सगळो हिल कटींग न्हू अख्खो फॉरेस्ट काबार करून उडयला आतां फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कितें करता हेका लागून फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक कांयच पडलेलें ना जालें मागीर TCP डिपार्टमेंट कितें करता हेका लागून बाकीची पंचायत बॉडी आसा ती कितें करता म्हणल्यार कोणाकूच कांयच ना हेंकां फक्त एक भंय नाल्यार हें आतां आमी येदो फोनूय केल्लो पंच मेंबराक फोन केल्लो हांगचो सरपंच आसा ताकाय फोन केल्लो हेणे प्रज्योतान फोन केल्लो
तो येवपाक रेडी ना हांगा. म्हणल्यार हेजे वयल्यान कळटा कितें तरी भितरल्यान हांकां कितें तरी मेळटा ना धमकी जावं कितें तरी आमी म्हणटा की ते लोकांकूय कळटलें कितें तें, कित्याक हे 10% घेता लोकां कडल्यान जेन्ना कसलो रोड कन्स्ट्रक्ट करपाक आसल्यार कितें कारण तेजो तो पयसो भटपण करून इतके पयशे येना हें सगळ्यांक खबर आहा. आमचो भट आत्तां आमच्या वांगडा आशिल्लो वीथ तो काय बाबडो स्कुटर सुद्दां सर्विसींग करपाक तेजे कडेन पयशे आसना, तेजे कडेन इतको पयसो ना. हेजे कडेन इतको पयसो खंयच्यान येयलो हो कळपा जाय. ते व्हडले डोंगर अक्षरशा गिळोनकूच करपा लागून हे सगळे गिळेले आसा हेंच्यांनी. आनी हे सगळे बारीक लोक जे आमी बहुजन लोक म्हणटा, बहुजन जावं सगळे तुजे बारीक बारीक समाजाचे जे लोक आसा ते लोकांचे हे सगळे, आनी हे तेंच्यांनी घेतलेले आसा. हे परत सांगता आमी कित्याक हेंच्यांनी जी पॉलिटिकल पार्टी आपली चलयल्ली आहा ती एक भाऊसाहेब बांदोडकर जेका आमी म्हणटा की बहुजन समाजाचो कैवारी असो म्हणटा तेका ही सायडीच्यान. थोडे तेजे कडेन मिस्टेक जाले आसतल्यो पूण तो सदांच एक बहुजन समाज आसा तेका चड हे करतालो. पूण हेंच्यांनी ही पार्टी आयज ती घेतलेली आसा तेजे कडल्यान. तेजी एक तेंच्यांनी पार्टी ती तेजे कडल्यान एक तेजी पार्टीचें नांव यूज करून ते आयज सगळे हे करता. फाटल्या दिसांनी मडकय मतदारसंघान जेन्ना शशिकला ताई भोंवताली तेजी चली तेजेर तेन्ना तातयां मारपाचो असलो हे जाल्लो प्रकार जाल्लो. आनी हे आयज ते आमच्या बारीक लोकांक सोरो घालून तेंकां पयशांची आमीश दाखोवन मागीर तेंची फॅमिलीक धमकी दिवन तेंकां बारीक सारीक जॉब दिवन ते बी पिवनाचे जाल्यार क्लार्काचे तेजे वयर जॉब कोणाकूच दिसपाना हांगा तुमकां. जे जॉब व्हडले व्हडले आसा ते कोणाक वयता ते सगळे जाणा आनी कोण बेकार आसा कितें आसा ते सगळे जाणा. एक 2% लोकांक ते जॉब दिता, बाकीच्यांक ते फक्त थंय दारां उगडपाक दवरता. आनी लोकांक हे समजोवपा जाय आतां तेजो चलोय फुडें सरता खंय कोण तरी केन्ना लिडर जालो कितें जालो खबर ना, तेजी मस्ती आमी जिरयतलेत. तो खूब मस्ती आहा. मागीर सुदीन ढवळीकाराक सांगता तूं जो ती कविता म्हणटा आनी फाटले फावटी विरेशाक तुवें थंय सामको हे करतालो की हे कळना तेका बसे कर तूं आनी काबराल तुमची ही पळय आतां हे कोण आसा पळय ते कळटलें तुमकां फुडें कितें कितें आहा तें. आनी आमी फाट सोडपाना, आमी शेपडेर पांय दवरलेलो आसा तुज्या. हें ढवळीकाराक सांगता. तो दिपक तर आतां गायब आहा. एकदां मेळ्ळो कॅझिनोचे गाडयेन मेळ्ळो तेन्ना बोवा मारलेलो आमच्या भुरग्यांनी सगळे. ते जेन्ना थंय इलेक्शन जालें कॅझिनोच्या गाडयेन मेळ्ळो. आनी हो कित्याक लागून फेमस आहा ते सगळे जाणा. ते आनी पर्सनल वचपा लावनाका. तुजी इतको दिपका इतको नालायक मनीसूय ना आनी ढवळीकारा इतको नालायक मनीस ना. हे दैत्य आसा, हे हे एक दैत्य मोवाळे घालून भोंवता पळय, रुपटे घालून भोंवता तशें आसा. आतां तुमी पळयलां जो आमचो विश्वेश बाबान सगळें तेणी क्लियरली सांगलें आसा. पूण एक हांव आनी एक मुद्दाम सांगूंक सोदतां. जेन्ना शिरोड्या जे बायपोल इलेक्शन जाल्लें आनी हांगा शिरोड्या जो दिपक ढवळीकर कंटेस्ट केलो तेगे इतलेंच रिजन आशिल्लें की हांगा जी जमीन आसा ती आपूण जिखतलो आनी ही डेवलप करता म्हणून. ही तेगेले तेन्ना सक्सेस जावना. पूण ही तेगे नाटकां तेणी जशें आतां विश्वेशान सांगलां जे बारीक लोकांक खंय तरी पिश्या काडून तेणी ह्या जमीन घेतलेली आसा आनी ही जमीन आपूण जिखतलो आनी डेवलप करतलो म्हणून. पूण आतां खंय तरी भितरल्यान सेटींग करून आपूण इलिगली किंवा तुमी पळोवपाक शकता हांगा जशें आतां विश्वेशान सांगलां खरेंच एक फॉरेस्ट हे ते पळोवपाक शकता सरावंडींग सगळीं झाडां दिसता. पूण आयज ही हांगची एट प्रेझेंट जी झाडां आसा तेणी नश्ट केल्लीं आसा इन द नेम ऑफ डेवलपमेंट. आतां डेवलपमेंट कोणा जी झाडां जर फुडें जर ना जाल्यार त्रास जातले आमकां. हेंकां जे आतां जसं तेगे भाव आसा सुदीन ढवळीकर कुणाच्या खांद्यावर कुणाचे ओझे हे तेंगेली कविता ते एसेंब्ली वयता कविता म्हणपाक. तांकां एसेंब्ली आसता जी आपल्या मतदारसंघाचे लोकांची कामां करपा लागून आसता. पूण तेंगेली कामां पळय ही फक्त टायमपास. पूण जो आमचो आमदार विरेश भरकर प्रत्येक आयज बारीक लोकांचो आवाज एसेंब्ली पावयला फक्त एकूच आमदारान म्हणटा विरेश भरकर. सगळे लोक गोंयभर लोक म्हणटा वालोर म्हणटा विरेश भरकर आमदाराक. कित्याक ताका दिसता मना काळजांतल्यान रेव्होल्युशनरी गोंयचे प्रत्येक भुरगे जे आतां आमी पळोवपाक शकता सकाळच्यान उपाशे पळय कांयच खायनासतना उदक पिवन सकाळच्यान हांगा आसा. हांव बसून पळय खंय तर शिमग्या वचपाचो पूण थंय बसून टायम काडून पळय सगळे भुरगे हांव तशें बाकी बसून भुरगे सगळे येयले आसा पळय टायम तांकां मोग आसा प्रत्येकाक मोग आसा आपल्या मायेचो माय भयेचो गोंयचो. पूण हे जे आपल्या पावराचो मिसयूज करता जे बरें करपाक ती जे एसेंब्ली पावयले आसता पूण हे मिसयूज करता. हेंची कामां आसा. पूण सांगूंक सोदता जसो विश्वेशान क्लियरली मेसेज दिल्ली आसा रेव्होल्युशनरी गोंय तुमकां ओगी रावपाना. तुमकां दिसान दीस एक्सपोज करीत आसा. फुडें बसून टोटली एक्सपोज करतले आनी पळोवपाक शकता फुडें बसून तुमकां दाखयता आमी कशें पळय. आनी तेवूय सांग शैलेश जो आमी फाटले फावटी जिलेटीन आतां एक पत्रकारां कडेन मागता आनी एसेंब्लीनी हो जर तुमकां कापस्ताच आसा न्ही कोणाकूय जाल्यार हे काडची 4 दिसांची एसेंब्ली करता आमी हे काडीत रावता. जो फाटल्या दिसांनी आमी जिलेटीन एक्सपोज केले 650 जिलेटीनाच्यो काडतुस्यो मेळ्ळ्यो. तो कोण की हो ढवळीकाराचो सरपंच कितकी वर्सां आयला आनी आतां डेप्युटी सरपंच आसा तेजे भावाक अरेस्ट केल्लो आसा. म्हणल्यार आजून पर्यंत ढवळीकाराक कोणेंय विचारना. थंय कितकीशेच चालू आसा आनी ही स्वताक ढवळीकाराची प्रॉपर्टी आतां. दिपक ढवळीकाराचें नांव आहा सर्वे नंबर 125.
बेतोड्या पंचायतीन ही सगळी हे चालू आणि फुडें हें आसा तेवूय एटेच जावंक जाय कित्याक सर ते एटेच करतले न्ही. चालू ना आमी तेच तशें केल्ले आमी. हय हय तेच अशें केल्ले मुगो फाटल्यान नंबर प्लेट ना काय ना सायडीचा नंबर असतो तो हांगा सायडीन नंबर आसा पळय वायटेच जावपाक जाय तशें ते पळय JCB तो विनय आशिल्लो ते अटॅच केले म्हागेले. हेही दाखय तुम्ही मुद्दाम पळोवपाक शकता पळय आतां नॅचरल आमी जे व्हाळ आसा जे आमचे दोंगरा वयले उदक जे सिस्टमॅटीक जे पयले एक व्हांवोन आपले गांवांतल्यान वयताले तेणी कसो ब्लॉक केला माती घालून कसो हांगा जो V शेप म्हणटा आमी तसो जाल्ले आसा आणि आतां थोड्या दिसांनी फूल पळवतलो. सो हेजे लक्ष पळय हे लक्ष आमी एवरी टायम म्हणटा गव्हर्मेंटाची कामां जशें आतां 100 जे पेट्रोलिंग करता तशें TCPचे पेट्रोलिंग आसपाक जाय फॉरेस्टाचे पेट्रोलिंग आसपाक जाय फक्त पुलिसाचें न्हू. जेन्ना तुमी हे पेट्रोलिंग करतले तेन्ना तुमकां कळटलें बाबा स्वता आयज आमी रेव्होल्युशनरी किंवा गोंयभर लोक सांगता न्हू तुमकां स्वता कडल्यान तेजें एक्शन जातलें. मुद्दाम पळोवपाक शकता पळय कशें हें केल्लें आसा हांगा व्हाळ जो कितल्या वर्सांचो हें केल्लें आसा. पायपा वयता सी बोरिंगची फूल सेट हें करून हाडला ते ब्लॉक करता. रेडी जाल्लें उदक बी येवपाक उदक येता उदक ना स्टार्ट मारचे पडटा ते ते फुडें ब्लॉक काडटा ते. हे घेतला न्हू बोरिंगाचे चालू आहे ते मोटर हे कनेक्शन आहा म्हणटा पूण तुमी सायटीर कितें कितें आसता सगळें घेवपाक जाय न्ही. सायटीर तुमकां कितें कितें मेळटा पळय तें घेवपाकूच जाय. बोरिंग घेवपाक जाय हे सगळे एटेज ऑल जनरेटर हे सगळे थंय तेंच्यांनी बारीक फॅक्टरी हे केल्या एस्टाब्लीश केल्या. विदाउट परमिशन काय आसपाक ना ती पळय हेची फॅक्टरी कितें करपाचें ब्लॉक फोटो घे तुमी रिपोर्ट लय यार वयर या मरे ते सगळे हे कांयच न्हू तेच्याले दीपकाले दीपक कुस्ती खेळलो धवळीकर स्टेडियम दीपक कुस्ती खेळलो दीपक एकमेका पलटी मारता ते ब्लॉक करता असू द्या. किती मिनिटाले असा भिवर वाटतं पण अंकर पण पुढे घे लोकेशन घे वयर दाखय सारखे मातसो फुडें आयो विषय
शिगम्या कॉम्पिटिशन दवरूं जाता मरे असो येवपाचें आनी अशें तशें काय पळोवना वयर वच येते मोपा तो या तो बस स्टॉप जावपा वयर मातसो एअरपोर्ट थंय या अरे तेजे दिपकाल चेडूं पायलट न्हू रे हा ते थंय देव येवपा हय हय ते चेडूं बेश्टे पायलट केले ते चुकोन जेट देवेना रे बुरो के फोणे घेवन वयतले प्रज्योत हे पोतार ते पोतार खबर आहा मरे सुर्या मसाल्या हा ओके ओके हा घरा कडेन मसालो ना दिसता ते वास घेवपा थंय भट पॉप मात मरे भट मोडको लायता भटपणाचे जायना म्हणून पळय ही फॅक्टरी हांगा इस्टॅब्लिश केल्या ट्रेड लायसन आसा ते केला ते हांगा सिमेंट घालयता आनी थंय ब्रिक्स करता कितें चल्ला तूं हांगा रेडी केले हांगसर काय ना दोरी म्हणून उरलेली समाधी बांदना दोगांयल्यो न्हय रे दिपकान सुद्दां समाधी बांदना सिमेंटान रें उरला ती जेसीबी चालू आशिल्ली रिपोर्टान घाल रिपोर्टान घाल मागीर ते भायर मारता जाल्यार मागीर आमी पळयता तूं रिपोर्टान घाल नंबर घे मरे नंबर घेना तो गाडी येत न्हू तशें न्हय रे पूण हांगा ती गाडी कित्याक तूं कितें ढवळीकाराक सपोर्ट करपाक सोदता कितें म्हणून अटॅच कर मरे करिना म्हणल्यार तुका फोटो तरी घे न्ही अटॅच कर मरे आमी पयली केस हँडल करना म्हणून सांगता तुका सर फस्टूच केस न्ही पळय मरे ते जेसीबी पेट्रोल पंपार आहा गणेश क्लियरली कळटा न्ही फॉरेस्ट आसा तेवटेन जाल्यार हेवटेनूय फॉरेस्ट थंय सकयल बोर्ड मारलेलो आसा हे टायगर हे आसा लेपर्ड क्रॉसिंग म्युझियम थँक्यू इतकेंच म्हणटा आमी कांय ना रिपोर्ट माहिती जाता ते मागीर पळोवया फोटो घेता तूं येतलो ओनर ती कोणाची ती कटिंग वयर पळय वयर वचून पळय कितें जालें तें बॉल मोंजा वयर ते आयत सांगा तुका हांवें ती घेऊया या मरे उरल्या मी गाडी घेवन या तशें प्रॉब्लेम ना आमकां हय बेतोडा इंटरव्यू हाँ यो आवाज क्यों लगा कितना ये था इधर झाड़ कितना था पेड़ तो सर्वे चल रहा था कितना झाड़ था इधर सब आप अभी अभी आए हैं अभी विराट को रहता है इधर या काम को किधर काम करता है क्या करता है उधर ब्लॉक का काम करता है कौन सा सीमेंट का ब्लॉक
किसका अंडर है वो? दीपक के अंडर नहीं, हाँ संतोबा देसाई, ओके हाँ, ब्लॉक करता है उधर। और आप सब लोग इधर रहते हैं, आपको पुलिस कार्ड भी सब है या नहीं है? किया नहीं है, ओके। और कितना लोग है? दो ही है। और फिर वो रहता है, कौन है? कौन उधर? वो वाला वो उधर सीमेंट प्लांट है ना, वही भी सीमेंट प्लांट है, ओके। वो किसका है? इसका ही? नहीं इसका नहीं, वो दूसरा का। वो किसका है मालूम नहीं। क्या ब्लॉक का काम है? 2 महिने झाले पण त्याच्याबद्दल काम ज़्यादा दिन हो नहीं रहा हम ये बोरिंग पहले से था कि अभी मारा के? पहले पानी का इंतजाम किसने था, किया? हम लोग आए थे तब दे देखे बोरिंग, पहले था। हम लोग के 1 महीना हो गया। हाँ 1 महीना। काजू लोग काजू रखता है, काजू मारता। तू पेंट सांभाळ सो कसं पाटपाट करून काय पळय आमची पाय बघी झाले हा त्याला लावून बरे आवड सो बरं वाळतात सो केलं तर झाडं घातल्या पळय हो वाळ सो तो केलं ओकेच ना तो मॉपन गेलता अंगावर बाहेर समजा ते पयस पडटा न्हू रे मोपाच्यान हांगा जवळे पावतो म्हटल्या म्हणून तेणें हांगा केलो तो PWD लायल्या तो तेणे सोसायटीचे ते सगळे एअरपोर्टाक घालवतात लोकांक मोपाक पयलीं काम मेळना बरे लोक आपला जॉब मेळटो मोपा एअरपोर्टार बरो गेली ती ओपनिंग गेल्ले पळय तेन्ना तांकां दिसले येवना योगेश विमान चलोवपाक गेल्लो टेस्ट ड्रायव्ह आतां पळय गाडी चट्टा मरे होतो हायवे दाबा मरे तो सर्वीस रोड फूल फॉरेस्ट ताणें काबार केलें हें दीपक ढवळीकरान सिक्रेट प्लेस आसतली हांगा कोणाक घेवन येता खबर ना खंयच्या हिरोक आनी कोणाक घेवन येता खबर ना हांव कितें म्हणपाक सोदता तें सगळ्यांक कळटलें कितें तो दीपक कितें तो सगळ्यांक खबर आहा एटलिस्ट गोंयभर तरी तो फेमस जाल्लो आहा आनी हें तेणें पळय सगळें हांगा काबार करून उडयलां झाडां ही सगळीं जी झाडां तेवटेन आशिल्लीं ती तितकीच झाडां हांगा आशिल्लीं ती सगळें काबार म्हणल्यार फॉरेस्ट सामकें आशिल्लें तें काबार केलें तेणें हांगा जनावरां आशिल्लीं ती हांगा घुसोवंक शकता फाल्यां सकाळीं हांगा व्हडल्यो व्हडल्यो कॉलनीज जातल्यो कोणाचें कितें तें खबर ना स्विमींग पूल जातलें हांगा आनी तेन्ना तेन्ना आमकां उदकाचें मेळपाचो वांटो तांकां वयतलो सगळो आनी ही तयारी दीपकाची काबार करपाची आसा वोट बँक तयार करपाक सोदता आसतना एक वेळ कित्याक लागून की हेका फक्त मस्ती मारली ती पयशांचीच आनी ते तितून ढवळीकरान पळोवचें ढवळीकराचो चेडो आहा तेणें पळोवचो मिथील काय कोण तो तेणें पळोवचो कितें करामती चालू आहा त्यो आनी मागीर येवन भुरग्यांक आमच्या 10,000 आनी 15,000 दिवपाचें उलोवपाचें तुवें जे शिमग्याक लागून वयता ते हें मुद्दम पळयात हांगा सगळें लोकांकूय कळपा बरें डायरेक्टली दीपक ढवळीकराच्या नांवार आहा सर्वे नंबर 125 TCP डिपार्टमेंट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आनी बाकीचे सगळे डिपार्टमेंट आसा तेंगे अक्षरशः लॉज ही तांकां बाकीचे जर बारीक लोक जर एक 300 स्क्वेअर मिटराचेर जर घर बांदपाक आपले परमिशन घालता तेंची वर्सान वर्स पडोन वयता 300 स्क्वेअर मिटराचे घराचे बेश्टो स्लॅब सुद्दां घालपाक लागले ते वर्सान वर्स थंय पडलेले आसता तेंचे ते फायली फुडेंच वचना पूण हेंची येदे ते व्हडले फॉरेस्ट एरिया काबार करून ते आयज हांगा व्हडले व्हडले कॉलनीज तयार करपाक लागून फुडें सरता ही TCP डिपार्टमेंटाक एक आमी वयता तेन्ना कडकडटा तुमी अक्षरशः एक एवरी टायम जेन्ना आमी लोकांक घेवन गेले तो कडकडटालो तो मॅथ्यू काय कोण तो आनी हें आतां तुवें हांगा पळोवचें आनी बारीक लोकांच्या आडोवचे पेक्षा ही हाडून कापस्ताद दाखोवपाची आपूण कितें तें नाल्यार तो गव्हर्मेंटाची सॅलरी घेवपाची लायकीची ना तुमी आमी सायटीर आतां आमकां खूब कितें मेळ्ळें JCB मेळ्ळें तो ट्रक मेळ्ळें जीप मेळ्ळी
मागीर थंय ब्लॉक्स करता तेवूय मेळ्ळे. मागीर हांगा बारीक बारीक घरां बांदून बिराडार रावता तेंचे कडेन पोलीस कार्ड बी कांय ना. मागीर थंय हे बोरींग मारलें मेळ्ळें. आमी रिक्वेस्ट केल्ली, आमी तांकां फोर्स करपाक शकना TCP डिपार्टमेंटाक. तुमी जर पळयता आमचे भुरगे इतके सेन्सिटीव जाल्ले आसा आतां, बेश्टी खाली बॉटल सुद्दां घेवन भोंवतना दिसतालो. उदोच्यान उपाशी आमी सगळे. सकाळीं येयल्ले हांगा 9 9:30 पावल्ले सगळे, आनी सगळे 2-3 इशू पयले आसतले तुमी हांगा बेतोडे एरियेन. आनी ती बॉटल घेवन सुद्दां आमी अशे उदोच्यान भोंवता. खूब जाणां दिसताले तुमकां हांगा. आमी रिक्वेस्ट केल्ली TCP जो कोण ऑफिसर येयला तेजे कडेन की हे सगळें सीज जावचें म्हणून, कित्याक हे सगळें इलिगेलिटी आसा. आनी तो म्हणटा की आमी हांगा सायटीर जर चालू आसा जाल्यार खबर ना खंयच्या कायद्यान सांगतो, कित्याक आमचो हो पयलोच इशू न्ही. आमी खूब फावटी इशू घेतलेले आसा, पूण तो कित्याक लागून तशें उलयलो खबर ना. की फाटल्या फावटी आमी जेन्ना हे आशिल्ले ते जॅलेटिनूय मेळ्ळी, तिवूय तेन्ना यूज जावना आशिल्ली, पूण थंय स्पॉटार मेळ्ळी, ते सगळे सीज केल्ले. मागीर थंय ट्रक सीज केल्ले. मागीर JCB सीज केल्ली, ती इलिगली एक्टिविटीक ती चालू उरताली. हे सगळे सीज केल्ले. आमी मागता की जावचें, नाल्यार जायना जाल्यार कायद्यान बदल करचो जर कायदो ना जाल्यार. आनी TCP मिनिस्टर जो विश्वजीत राणे, ताका जेन्नाच्यान आमी पयलीं मातसो हे जाल्लो, तो एक्सायटेड जालो, ताका दिसतालें कितें की आमी अशें करता तेन्ना तेजे हितून येवपाना म्हणून. पूण आमी जी म्हादयची हे स्टार्ट केली तेन्नाच्यान मातसो हे जाल्लो आसा. आतां फोन घेयना. मनोजान ताका फोन ट्राय करतालो. मागीर ताका मेसेजी केल्ल्या, ट्वीट केल्ले आसा एक्शन घेवची, नाल्यार तूं आमचो CM, हे CM आमचो मुख्यमंत्री, हे तुवें वचोन आमी न्यूजाचेर उलोवचें न्ही. तुजो मुख्यमंत्री, तुजो हे आमची BJP सरकार, हे तुवें उलोवपाचें न्ही. तुवें एक्शन घेवपा जाय. तुका एक्शन घेवपा लागून थंय दवरलेलो आसा. तूं सॅलरी खाता ती आमची खाता, तुजी बायल आनी तूं आमची सॅलरी खाता म्हणून सांगता की हेजेर एक्शन घेवंक जाय. तो जावं दीपक जावं ढवळीकर जावं जाल्यार CM जावं, हे आतां क्लियरली तेजे नांवार आसा म्हणून सांगता. डायरेक्टली तेजे नांवार आसा. सर्वे नंबर 125. म्हाका दिसता तूं राहुलान धाडलेलो म्हाका न्ही. लोकांकूय तुमकांय सगळें दाखयताय मातशें तर. हे तुम्ही क्लियरली नाव पळोवपाक शकता. पांडुरंग एलायस दीपक माधव ढवळीकर, सुदीन माधव ढवळीकर आसा, बापायचें नांव सुद्दां घाण करता हे मनीस. तशेंच आसा मागीर संतोबा कृष्णराव देसाय आनी भारती अजय जाधव यांच्या नांवार हे सगळें हे आसा. 125 सर्वे नंबर, सब डिव्हिजन 1. आणि हो जवळ जवळ 3 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन आसा दीपक ढवळीकराची, जो मिनिस्टर आशिल्लो. सुदीन ढवळीकराचो भाव MGP पार्टीचे आपले पार्टी म्हणून सांगता. बारीक लोकांक फटयता की आमी बहुजनाचे कैवारी म्हणून. आणि अशें करून हे पार्टी आनी बारीक लोकां कडल्यानूच तो जागो घेतला, तेवूय सांगता. हे प्रायव्हेट फॉरेस्ट आशिल्ले पयलीं आनी तेजे कडल्यान जागो घेतला हेंच्यांनी. आणि हांगा इल्लिगल, हांगा जर जागो घेता तुमी, जर रान आसा रानूच दवरचें आशिल्लें, इतकें जर तुमकां पडलेलें जाल्यार. हेंच्यांनी इल्लिगली हे जागो घेतला आनी हांगा सगळे कत्तल करून उडलेल्या झाडांची. झाडाची कत्तल करतना तेजे वांगडा कोण कोण आशिल्ले म्हणल्यार सैमान जे कोण आसा, कितेंय आसूं ते, पक्षी आसतले, मागीर बिबटे आसतले, गवे आसतले, हे सगळे आतां हळूहळू आमकां केन्ना केन्ना बोरये मेळटा, केन्ना केन्ना तामशिरे मेळटा. हे सगळे एक दीस आतां दीपकाले बेडरुमान व्हरून सोडपाचो टायम येयल्लो आसा आमकां सगळे. जर ते रेडी आसा येवपाक जाल्यार एक वेळ तशेंच जावपाक शकता, कित्याक हे व्हडले व्हडले बंगल्यांनी रावता वचत. आणि हे बंद जावचें. लोक जर अशेंच रावले, हेंचे 5,000 दिल्ले तेंच्यांनी, म्हाका खबर आसा. हांवें दीपकाचे अगेन्स्ट कंटेस्ट केल्ले, 5,000 दितालो असो लोक सांगताले. 5,000ची तेंच्यांनी रेट लायिल्ली म्हणून एक मता फाटल्यान. आतां खंय आहा दीपक? काय फाटल्या फावटी बायपोल हांगा कंटेस्ट केले तेन्ना सेम आशिल्ले हांगा शिरोड्या मतदारसंघात. सुदीन ढवळीकर तो सांगता आपल्या भोंवपाची गरजूच ना म्हणून. म्हणजे इतको अहंकार आसा ताका. ही हो गजाली लोकांकूय समजोवपा जाय. हे ते काबार हे आमची कापासतात ना. आयज आमची 200 स्क्वेअर मिटर, 280 स्क्वेअर मिटराचेर हे आमकां घर बांदपाची कापास. हे खंयचे पयशे येता भटपण करून काय दीपका कडेन इतके पयशे येवचे ना. आनी केन्ना पळोवना ताका बोटवलान भोंवतालो. दीपक जर बोटवलान भोंवतालो जाल्यार तेणें आपलो आउट करचो बोटवो, जेणे करून कळटलें आमकां की हेणें भटपण केलें आनी इतके पयशे केले म्हणून. आनी हे सिक्रेट जे इतके करोडांची जी प्रॉपर्टी तेणें आयज आपल्या नांवार केल्या, ते सिक्रेट आमकांय सांगचें, की जेणे करून बाकीचे आमी गरीब लोक आसा तेवूय खंय तरी वयर सरतले. बारीक लोकांचे जशे चिड्डून जशे तुमी उडयता आनी फक्त 2 म्हयन्यान तांकां यूज करता, ते बंद जातले खंय तरी. आमी करोडपती जातले खंय तरी. सगळे गोंयकाराचे आमी मागता की गोंयकारांक सगळ्यांक बरें इन्कम येवचो, बरे तरेन हें जावचें, बरें काम जावचें म्हणून. आनी अशें करून हें सगळें हेंच्यांनी आपले काबार करून दवरलेलें आसा. आमचे सगळें आमकां अक्षरशः काबार केल्लें आसा. ती फॉरेस्ट एरिया मातशी दाखयची कोण दुसरो.
सेम फॉरेस्ट हांगा आशिल्लो आनी झाडां मुद्दम ही सगळीं झाडां फुडें वचचें पडटलें आमकां झाडां माती कोणा घातल्या आनी त्या सायडीन मेळ्ळो हांगा न्ही कोणलो हेचो व्हिडियो आहा न्ही आमचे कडेन तो कोणी तरी व्हिडियो घातलो तो खंय तुमचे थंय ते अशें रस्त्यार वयता एक्सिडेंट जाता मरता म्हणून काम चलना ओके ओके घाल्ला हे व्हडलें झाड आहे पळय झाडी पळय दाखोवपाक मेळटा मुद्दम दाखय बायोडायवर्सिटी कोणा कडेन रे हेजी बेतोडेची आसा बरें ओके तूं उलय हेजेर उलय झाडाचे हो. ही झाडी कितली वर्सांची एक एग्जांपल सांग आमच्या सावयलाली तेय झाडां एक एग्जांपल सांग तुम्ही पळोवंक शकता हांगासर हांगा चारय वाटेन तुमकां सगळीं झाडां मारलेली दिसता सगळे वाटेन पळयत जाल्यार आनी ही हांगासरली सुद्दां झाडां जी मारल्या ती सगळीं हाडून हांगासर सायडीन उडयल्या आनी बेगीन ते हेका उजोय घालताले आनी सगळें काबार जातलें म्हणटगीर तशेंच ही प्रॉपर्टी घेता आसतना सुद्दां दिपकान खूब फ्रॉड केल्लें आसा आमचे गांवचे तळयाचे जे लोक आसा जी प्रॉपर्टी ताका दिली ते आतां ते लोक रडटा एका टायमार तेणी ताका सवाय भितर 400-500 रुपयान कितें ताका प्रॉपर्टी दिल्ली पूण आयज खुबशे लोक रडटा की आमची प्रॉपर्टी गेली म्हणून तशेंच खुबशे लोकांक पयशे पावले ना तेंचे फ्रॉड केल्याने आयज लोक खूब बेजार आसात तेजेर पूण खंय तरी मिनिस्टर आशिल्लो पावरान आसा म्हणटगीर लोकूय लाचार हे जाल्ले आसा की कांय करूं शकना म्हणटगीर ते आमकां सांगता की हेजेर तुमी आमकां हेल्प करा म्हणटकीर आयज आमी हांगासर पावले आसा तुमी सगळें पळोवंक शकता हांगासर कशें डिस्ट्रक्शन जालें तें आख्खें हो फूल 125 सर्वे नंबराचेर आख्खें काबार करून झाडां तुमी हांगासर सायडीन उडयल्लीं आसा आतां हेजेर फॉरेस्टानूय एक्शन घेवपाची गरज आसा आमी आतां फॉरेस्टाकूय अप्रोच करतले तशेंच आतां जे TCPच्यान येयल्या ते कितें म्हणटा पळयता जर 400 रुपयान सुद्दां घेतले 400 रुपयान जर घेतले न्ही आनी तें थोड्यांक पयशे दिवना आसता ना दिवना जवळ जवळ 12 करोड सुमार जाता ते हे दिपका कडेन खंयच्यान येता आतां हेंकां हरशीं मोदी सरकार आसा आमचो मोदी तो ईडी रेडी मारता जर तेजे वांगडे येयना जाल्यार कोण तरी आतां दिपकाचेर ईडी रेड केन्ना पडटली हें पळोवपा जाय ढवळीकराचेर ईडी रेड केन्ना पडटली हें पळोवपा जाय आमकां की तुमच्या वाटेच्यान येयले जाल्यार ईडी रेड जायना आनी हे भक्ता जे गळ्यान पट्टे घालून भोंवता अजून मोदी मोदी करता पळय तेंकांय सांगपाक सोदता एक रिक्वेस्ट करा तेका जेणे आयज अडाणीक इतको हे करून दिल्लो आसा आपलो ताका रिक्वेस्ट करा हांगा दिपक आनी सुदीन ढवळीकर दोग करप्ट मिनिस्टर आहा ते इलेक्शना कडेन सोरो आनी लोकांक हे करता पयशांनी हे करता 5-5, 10-10 हजार वाडटा तेंकाय विचारात तेंकां हे 12 करोड मिनिमम 12 करोड एक वन ऑफ द प्रॉपर्टी तेगेले एकूच ना तेज्यो खूब प्रॉपर्टी केल्ले आहा दोगांयनी मेळोन खूब कडेन गोंयांत खूब कडेन ही तर डायरेक्ट नांवार आमकां मेळिल्ले आसा आनी हेजे 12 करोड तेंच्यांनी खंयच्यान येता आनी खंयच्यान तेंचे कडेन येता तो बोटो लावन भोंवता काय कसो भोंवता भटपण करून 12 करोड येता जाल्यार आमकांय सांगा आमी जाता भट आमी भट जाता आमचो वेद आहा तेजे कडेन शिकोवन घेता आनी आमी कितें तर शिवराक रावता जाल्यार भट घालता जानवे जाय जाल्यार फोन करून काम सर
मारवाडी से मारते ते म्हाका प्लॉट पळोवन येयले दिसता ते चुकताले मारवाडी टाइप ती मारवाडीशी दिसता म्हाका करून गेले मारवाडी अरे दोंगर रे वणची तू सायडीन कशें काय हाँ थंयच्यान हांगा पावताले आमी प्लॉट पळोवन येयल्ले आसता रे आमचे कोण गाडी घेवन येयल्या पळय ते येवन रावल्या तांकां कांय खबर ना न्हू तें थोडे ब्रोकर रे तो आतां येयलो तो हे नायक हाँ ते जीती न्हू JCB दी नायक कंस्ट्रक्शन तो आतां ते ड्रायव्हरा घेवन येयला पळय मुद्दम गाडी स्टार्ट मारून वयतलो
देवळकारा पयर हांव रावलो देवळा कडेन आमचे थंय फाटल्या दारांच्यान येयलो मरे देवळकार देवळाक गेलो मरे आनी फुडल्या दारांच्यान येवपा जाय न्हू तो फाटल्या दारांच्यान गेलो आनी हांव तें सांगलेलें हांव ताका लॉक करता म्हणून गेले हे फुडें लागले मजा येते बचत करता येऊन चल रे तू येऊ जाय बाबा तुला रावता तेवढे लोक ते जाणे पळयता पळय खंय चुकयना पण तुमची जर आमी चुकले खंय तुमची जर चुकयना चालू रे विशेष 8% हां ते पळयलो ताका नंबर येना कॅमेराचे शेवाचे ताळी काडपाक आहे तिचे सिबी बहुतोय ते तो भितरल्यान येयले ते भितर आहे हय करपा नाका गेलो तो ना तो व्हिडिओ अटॅच करूया आनी फोटो काडलाय आनी हे फेरी दिवपाक पडटलो फाल्यां आमकां हे कंप्लेन करची पडटली हेजी घालपाचें मेल करून घालपाचें हांकां डायरेक्ट तीन दुसरे फाल्यां वयतलेच ना आमी वयर गेले आमी तेवटेन तेंची हे पळोवपाक बाय ती पेट्रोल मेळटा का व्हडलो बारीक बारीक जाता खंयचे व्हाळ व्हडले जाता गटार करून उडय मरे हे बघ पाय बा कोणा तुका बोलपाक सांगचें काय व्हाळ व्हरता लोक हे कितें पुरेले पुढे उदक वयतले रे एवढं झालं आणि कटिंग 13/2.40 हाईट आणि दुसरी सायज आसा ती 53/8/1.60 हाईट ओके पेट्रोल पंपा फाटल्यान ओके ते जाली आणि तो दीपक आलो ये 53/10.80/2.30 लेंथ ब्रेड इंटू हाईट हां कटिंग हिल कटिंग ओके आणि दुसरी आहा ती 42/9/10 आणि ते आणि कितें कितें मेळना तेवूय घाल मातशें 2 ट्रक मरे एक जीप एक आणि हांगा ते एक मेळ्ळा जीप 2 ट्रक हाडले एक जेसीबी मागीर एक टाटाची गाडी ती हय हय 407 दिसता नंबर घे मागीर
आणि ब्लॉक करता ते आणि हेजे प्लेटू जाल्यार फूल आसतालो पळय तो पूण तशें ना ते मर्ज जाला एक म्हाका ते कांय कळना न्हू एक्झॅक्ट टॉप अशें जाला न्हू ते एक सर्वे नंबर म्हणल्यार ते सगळे हितून येतले मरे. बरें एक तितून बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन घालता मरे हय बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन आणि ते एक ओल्ड स्ट्रक्चर म्हणून एक घालता ओके आणि ती फॅक्टरी हेजी ब्रिक कास्ट हेजी मशीन हय कित्याक तेंचो एविडन्स आसा आणि ते कन्स्ट्रक्शन एक बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन घातलं ओके आणि हेजी एल ते आमकां बोरिंग बोरिंग पायप बोरिंगाची घातला न्हू बरें इतलेंच. ओके बरें आणि हे मातशी सीज जातालो पळय हे गाडी बी घालता न्हू तितून ती JCB आसा पळय ती सकयल आशिल्ली ह्यो तो वयर आशिल्ली ती तेंच्यान देवेली पळय ती. आमी रिपोर्टाक घालता रे ते मागीर कितें एक्शन घेता ओके नंबर ते कन्स्ट्रक्शन आतां तेंगे ते TCP अप्रुवल बी आहा जाल्यार सुद्दां कळटलें न्हू ते ओके बरें ना ओके ते नंबर नोट केला सर गाडयेचो ते नंबर फोटो घेतला मरे ती सोकलेली तो ना न्हू ना तेंका जाय न्हू तो नंबर दी मरे तेका वयर सायटीर मेळ्ळें जे फस्टूच कितें पेट्रोल पंपा फाटल्यान JCB आनी हे आशिल्ले तेंच्यांनी आमकां हे करून सकयल देविले ते तेन्ना चालू आशिल्ले ड्रायव्हर बी आशिल्ले भितर हेजे वयले हेजे घालता रे आमी आतां आमी काय थंय पळोवना न्हू ते तो आसा न्ही लायव्हान आसा तुमी येवपाक लेट केलो म्हण गेले न्ही ते 4 वरां लागली न्ही तुमकां आमी म्हणलें आमी दोन तीन डिपार्टमेंट ना कळ्ळें म्हाका तुमचो इशू खबर आसा तो इशू आमी सदांच रेज करता कित्याक दोनूच तें आसा सगळे कडेन तो तुमी कांय करपाक शकना तो नंबर G01 W तो डिपार्टमेंटाचे फेलियर ते दोन तीन ट्रक आसा तेजे नंबर हय ते घातले ते तुका आमी लायव्हान आसा तुका एविडन्स डायरेक्ट मेळो तुका आमी तर बरोबर थंयच आशिल्ले न्ही आमी खंय दिसले तरी आमी रिपोर्ट घालपाचे आमी बरें 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 दाखय तो व्हिडिओ दाखय मरे आसा G08 नंबर येते सेंड व्हिडिओ दाखय मरे पैरा फोटो डबल A 55 डबल A 5545 नंबर मेळ्ळा तिकडे फोटो आसता मरे फोटो मारलेलो कोणी विचे विंगा पेट्रोल पंप हाडला न्हू ते सांग नंबर फोटो मारला तुमचें नांव कितें म्हणलें सर नांव ना ना हें कितें कितें तशें न्ही पूण तूं ऑन सायड तूं हें करतालो न्ही सुपरवायझर आमकां कळपाक न्ही त्या खातीर अरे तूं गव्हर्मेंट सर्वंट न्ही सांगपाक कितें आतां हांव सांग फाल्यां सकाळीं तें मागीर सांगता पूण नांव सांगपाक कितें राजेश सांगता म्हणलें जोक करता सर न्ही आनी कितें तुमगे रिपोर्ट घातला म्हणटा रिपोर्ट घाल न्ही पूण तूं एज अ गव्हर्मेंट थंय हे डिस्प्ले आसपा जाय तुज्या दोळ्यान कार्ड आसपा जाय हे आमी सांगपा तुमकां तूं नांव सांग कितें जाता फ्लायींग स्क्वॉड टीम कितली टीम ओदोच्यान 5 जाणां फोन केला ते एका बावड्या बेश्ट पडले ना हे जोक अपार्ट पूण ते लेटली येवन गेले ते फुडें ओदो तापताले तेजे कडेन हे केलें पूण आसूं पाड जावं मागीर लोकांचो जीव वचो तांकां कांयच पडलेलें ना पयलीं कितकीशीं वर्सां सुदीन ढवळीकर रोड हेजे हे आशिल्लो ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर आयलो तेन्ना अशेंच जीव वयताले आनी आयजूय हेंच जाल्लें आसा आतां हेंच्यांनी पावर यूज करून घेतला आसतलो एक वेळ हो प्लॉट 3 लाख जवळ स्क्वेअर मिटर तुमच्या सांग की हेजेर एक्शन जावंक जाय काबार करून उडयला सगळे अक्षरशः फॉरेस्ट काबार केला सगळे आणि हे दीपक ढवळीकरान केला हो दीपक ढवळीकर जो टाकयो वाडटालो लोकांक आयज उदक ना तेन्ना त्यो टाकयो कितें करपाच्यो त्यो व्हरपाच्यो दीपक ढवळीकरान लोकांक टाकयो वाडले त्यो आणि हे उदक जेन्ना हे सिपेज जर काबार केलो न्ही जाल्यार आनीक आसा स्टेट वर्सीस दीपक ढवळीकराचेर केस जावंक जाय
जशी आमची पयर हांगा केस जाल्ली ती जॅलेटिनाची केस जाल्ली ती